मुख्यमंत्री पर्रीकारान माशेलान कुलदेवाचे दर्शन घेऊन दिसाची सुरुवात केली। माशेलांतल्यान तो पणजे महालक्ष्मीचे दर्शनाक गेलो। हांव बरो नाशिल्लो त्या वेळार तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान पाठिंब्याक आनी प्रार्थनेक लागून परत एकदा उपचार करून तुमच्या मदीं हांव कामाक रुजू जाला। तुमचे आशिर्वाद अशेच आसतले अशें हांव मागता तुमचे कडेन आनी तुमकां सगळ्यांक खात्री दिवंक सोदता की गोंयच्या विकासा खातीर गोंयच्या बरें करपा खातीर हांव तुमच्या सेवेक सादर आसतलो। मंत्रालयान ताका कांय मंत्री आनी आमदार मेळ्ळे। विधानसभा अधिवेशन 19 जुलयाक जातलें म्हूण विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याक मेळून येतकच मिडियाक सांगलें। थोडे कुयदाद घेवची पडटा, प्रिकॉशन्स केअर हॅज टू बी टेकन, एस्पेशली बिकॉज देर इज सो मच ऑफ virus, bacteria, especially in the monsoons. But he appears to be in control of things. And we are likely to have a cabinet meeting on the 18th, Monday. And also we have planned to have the monsoon session by the 19th of July. 19th of कितले दिवस जाले ते बिझनेस एडवायझरी कमिटीन डिसायड करून जाय एट बेस्ट 2 weeks. मंत्री गोविंद गावडे, विनोद पालयेकर आनी पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार ताका मंत्रालयान वचून मेळ्ळे। मिटींग सोमाराक घडये एखाद वेळ 5 वरांचेर आमची कॅबिनेट मिटींग जावपाची शक्यता आसा। अजून पर्यंत निर्णय जाले ना, आमकां फाल्यां मेळटलो एज पर ताजें काम जाले नंतर। आमी तांकां सांगिल्लें आसा तूं थोडोसो टायम घे, इतलो टायम घेतिल्लो आसा थोडेशें रेस्ट घे, नंतर फूल स्विंग आमी सगळ्या गोंया खातीर बरे तरेन मुखार काम व्हरया। चड कांय जावना डिस्कशन अशें, आमी हेल्थाचेर बरें आसा, ते कामान बिजी आसा। पयलींच्या पेक्षा चड उत्साह दिसता, तब्येत बरी आसा। मतलब तशें कांय जायना, आमी ताची हेल्थाची सांगलां, बॉडी ट्रिटमेंट आमकां सांगलें ताणें, एवरीथींग वॉज ओके एंड तो आतां speaking well, everything well, and the very fact why Zaila Anga Balla that shows that he was very eager to come back and to start his work. समस्त गोंयकाराच्या प्रार्थनेचेर आनी पणजेकाराच्या आशिर्वादान आयज आमचो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर भाई परत गोंयांत येवन आपल्या कामाकूय रिज्यूम जाले। आयज सगळे ब्रिफींग सेशन definitely all briefings about law and order, about administration, about other issues, and definitely all finally will clear करपाचें काम चालू आहे। फिक्स आसले ते जवळ 600 ते 700 आसतले, पण शेजाव वागडे ते वेगळे। सोमार मंगळार म्हटल्यार हेजेर आमी सगळे वर्कर्स, मायनिंग ट्रक हेजेर एक तोडगा काडया आनी मायनिंग रिस्टार्ट कशें करपाचें तेजेर सोमार मंगळार म्हटल्यार हेजेर डिस्कशन जालें। हय डिस्कशन न्यू पॅडिसांत कितें उलयलां? हय तेच अजून ते सोमार मंगळाराक फायल जावपाचें। हय माझ्या फुडल्यान तरी 35 फायली क्लियर केल्या इमिडिएटली आफ्टर गोईंग थ्रू द फायल, अँड ही हॅज स्टार्टेड वर्किंग लायक बिफोर। ड्रिंकींग ऑन द बीच तो म्हणल्यार नेक्स्ट वीक वील रिमूव एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर, सो ही बरी गजाल। काँग्रेसवाले पर्रीकाराक मेळ्ळे। बरें दिसलें की आयज ते पयलीं भाशेनच जशें पयलीं रुटीन काम करी तशें आमकां काम करतना दिश्टी पडलें आनी बरें आसता। आमी आमची सगळ्यांची गोंयकारांची आमचे तीच अपेक्षा आसली तें बरें जावन येवचें अशें म्हणून, आनी ते आज आयिल्ले आसात। What I have seen him today, I think I'm quite happy to see him. आनी जोरी if he is बरो जायन जर तर हे भाशेन हे स्टँडाचेर जर तर आहा जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू सपोर्ट हिम आनी सपोर्ट हिम। आय हॅव ऑलवेज सपोर्टेड हिम फॉर गुड थिंग्स and I have opposed him for bad things. आतां सेमाक मेवळे आनी बरें दिसलें की तो रिकवर जावन येयलो म्हणून, आनी वी आर हॅप्पी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।